हांव टेनंट व्हेरिफिकेशन बिल आमी गोंय विधानसभेत पास केल्या उपरांत फाटल्या दिसाच्यान टेनंट व्हेरिफिकेशन सुरवात जाल्लें आनी ह्या टेनंट व्हेरिफिकेशन करता आसतना आमकां दिसून आयलें की कितलेशेच लोक जेंच्या कडेन एड्रेसीस म्हणजे देशांतले एड्रेसीस ना हें म्हणपाक काय हरकत ना आनी अशा पद्दतीन इल्लिगली स्क्रॅप यार्ड आसतले किंवा इल्लिगल बिजनेसीसांनी इन्वॉल्व लोकांगेर रूम घेवन लोक रावता. हांव लोकांक आव्हान करता, तुम्ही रुमांक दवरता आसतना व्हेरीफाय करात मनीस आयिल्लो खंयचो आयला आनी कित्याक आयला, तो कितें धंदो करता तो. कारण आजकाल जी चोरी जाता, आजकाल ज्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे इल्लिगल एक्टिविटीज आनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे जे आमी म्हणटा की कायदे मोडून वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो करता ह्या अशा पद्दतीचे लोक रावता. त्या खातीर आपल्या कडेन जर भाडेकरू दवरपाचो आसा जाल्यार पयलीं पुलीस व्हेरिफिकेशन तेंच्या कडल्यान घेयात. पुलिसा कडल्यान व्हेरिफिकेशन घेतल्या उपरांतूच भाडेकरू दवरात, ना जाल्यार दवरूं नाकात. 20 पेक्षा चड जाण बांगलादेशी अरेस्ट केल्या आनी आमच्या उरलेल्यांकूय बी सोदप सुरू आसा. समेस्त गोंयकारांनी तांकां पुलिसांक सहकार्य करचें. अशे लोक कोण आहा तांकां अरेस्ट केले वयतले आनी तांकां ऑलरेडी बांगलादेशाक आमी परत एकदा डिपोर्ट करतले. आमची पुलीस टीम प्लस नॉर्थ आनी साऊथ गोवा सगळे एसपी आसतले, एएनसी आसतले, पुलीस आसतले, क्रायम आसतले, सगळे खूप मोठ्या प्रमाणात हाजेर कामाक लागल्या आनी कोणाकूच अशा पद्दतीचा जो इल्लिगल स्टे हो गोंयांत करपाक दिवचे ना. सर ते व्हेरिफिकेशन त्यांचे जावन आशिल्ले न्हू, पोलीस व्हेरिफिकेशन जावन जे कोण धरल्या त्यांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन केन्नाच जावंक नाशिल्लें. ऑफकोर्स तांच्यांनी कित्याक दवरलेले, केन्ना दवरलेले तांकां खबर आसले काय ना, ह्यो सगळ्यो गजाली आतां सुरू जातले. म्हणून हांवें म्हटलं आपल्या घरान दवरच्या पयलीं व्हेरीफाय करून त्याच्याकडे पुलीस व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट आसा काय ना हे पळोवनूच दवरचो.